आता जेन्ना हे जॉब स्कॅम प्रकरण उक्ताडार आयले तेन्नाच आमी म्हटलेले की गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे कितलेशेच पोस्ट अराउंड 2000 पोस्ट लास्ट इयर तांणी वॅकन्सी काउंट केल्ल्यो त्यो अजून तुमी कित्याक काडूना. शेवटे 21 नोव्हेंबराक तांणी नोटिफाय केल्यो की LDCच्यो आनी स्टेनोग्राफराच्यो. सो एक 200 कितें तरी पोस्ट हे आशिल्ले आनी काल ताचो लास्ट डेट आशिल्लो. आता हातून जर तुम्ही पळयलें एक LDC वा ज्युनियर स्टेनोग्राफर हे एंट्री लेवल पोस्ट, स्पेशली LDC हो एंट्री ऑलमोस्ट लेवल 2 तो इन 7th पे, त्याचे सकयल MTS आसा. ताका एक्चुअली एक्सपिरियन्साची गरज नासता. आणि जर तुम्ही आयचो रिपोर्ट जर पळयत जाल्यार अराउंड 10,000 टोटल एप्लिकेशन म्हाका दिसता LDC आनी MTSाक आयल्यात. आमच्या हिसपान ही एप्लिकेशनां एक्चुअली 30,000च्या वयर वचपाक जाय आशिल्ली. जाल्यार हो आंकडो कित्याक वाडूना. जर 12वीची क्वॉलिफिकेशन आसा जाल्यार हांगा 50,000च्या वयर भुरगे आसात 12वीचे गव्हर्मेंट जॉबाक एस्पायरंट आसात, जाल्यार तांकां हे एप्लिकेशन कित्याक करपाक मेळना. जाल्यार ह्या सरकारान LDC, स्टेनोग्राफर, MTS ह्या सगळ्याचे जे रिक्रुटमेंट रूल आसात ते गेल्या वर्सा हळूच चेंज केल्या. हे आमकां आतां कळ्ळें. तांणी जेन्ना ही एडवर्टायज दिली तेन्ना तेणी ते जे एसेन्शियल कंडिशन आसा म्हणजे फर्स्ट इज एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन 12वी, दुसरें नॉलेज ऑफ कोंकणी तें आसा, तिसरें तुजी टायपिंग स्पीड वा स्टेनोग्राफीची सर्टिफिकेट ती आसा. चवथो जो एक कंडिशन तेणी घातला आनी हे ऑल ओव्हर इंडिया सुद्दां हेच अश्योच कंडिशन असतात. एक तर एज्युकेशनल आनी तुजी प्रोफिशियन्सी इन दॅट वर्क. आनी चवथी कंडिशन घातल्या ती 1 वर्साचो वर्क एक्सपिरियन्स. एप्रेंटीस म्हणून जे कोण आशिल्ले तांकांय अप्लाय करपाक मेळटा. हो हेतू असो सरकाराचो दिसता, पूण तांणी कितें केला की तातूंत तेणी वर्क एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट 1 वर्साची मागल्या आनी जी चडशा कॅन्डिडेटा कडेन ना. आतां सादी गोश्ट, एक 12वी पास जाल्लो भुरगो एखादे तो कॉलेजाकूय शिकपाक वयता, त्याच वेळार जर ही एड आयली जाल्यार तो हांगा अप्लाय करतलो. तो काम करपाक वचपाना, पूण ताका एक आशा दिसता की आय कॅन सपोर्ट माय फॅमिली, आय विल अप्लाय फॉर दीस जॉब. वा बाकी कडेन सुद्दां जे कोण कामाक आसता भुरगे अशे प्रायवेट, तांकां ज्या कामा कडेन आसता ते ज्या एम्प्लॉयरा कडेन आसता, ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू गिव देम वर्क एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट. व्हडले व्हडले कंपनीक दिना आनी तांकां जी जाय सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर तो थंय खंय तरी रजिस्टर आसपाक जाय, लेबर डिपार्टमेंटान रजिस्टर आसपाक जाय, ताजें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आनी हाडपाक जाय. कोण दितलो ह्या कॅन्डिडेटाक आपली स्वताची रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वा आपले कामगार आपल्या कडेन 4च्या वयर आसा काय ना ते. म्हणजे हे सगळे जे रुल्स आसात दे आर डिस्करेजिंग एलिजिबल कॅन्डिडेट्स फ्रॉम अप्लायींग फॉर द जॉब ऑफ LDC. हो तांचेर अन्याय आसा.